ह्या एकूणच एशियन चॅम्पियनशिपी भितर रेसलिंगाच्या तुम्ही जेन्ना स्पोर्ट्स फिजिओथेरपिस्ट म्हणून वांटेकार जाल्ले कितें अनुभव तुमकां आयलो ह्या एकूण सर्तींत? अनुभव इतलोच आयलो की की एक इंटरनॅशनल लेवलची ट्रेनिंग कितें आसता. हांवें रणजी टिमी बरोबर काम केलां, हांवें नॅशनल क्रिकेट एकेडमीकूय हांव एक्सपिरियन्स म्हजो आशिल्लो, बट एक इंटरनॅशनल लेवल हो म्हजो एक्सपिरियन्स नाशिल्लो, हो म्हजो पयलो एक्सपिरियन्स. आनी ह्या एक्सपिरियन्सान तांचे डायट कशें आसता, तांचो स्लीप पॅटर्न कसो आसता, सकाळी कितल्यांक उठून ट्रेनिंग करता, स्ट्रेंथ एंड कंडिशनिंग कशें आसता, कंडिशनिंग आनी डिकंडिशनिंग कशें आसता, ह्यो खूब बऱ्यो गजाल्यो ज्यो म्हाका दिसता आमी फ्रँकली गोंयान खूब लॅक जाता. म्हणजे ज्या तरेचे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान हरियाणा सोनीपत हांव 4 जुनाक पावलो आनी हांव सकाळी 5 पासून आमी रातचे आमचे 8 पर्यंत सेशनां चलतालीं विथ अ ब्रेक, विथ अ गूड ब्रेक, बट विथ गूड डायट ऑल्सो, विथ गूड फॅसिलिटीज ऑल्सो. तांचे ग्रावंड, तांचे टर्फ, म्हळ्यार इट्स अमेझींग. म्हणजे त्या तरेचे एक ट्रेनिंग घेता, त्या तरेचे डायट मेळटा आनी हे गव्हर्मेंट दिता. आय एम व्हेरी प्राऊड टू से दॅट दोज प्लेयर्स टोल्ड मी दॅट लॉट ऑफ थिंग्स हॅव चेंज्ड इन लास्ट 6 years. Especially about, I'm not talking about politics, I'm talking about diet, I'm talking about nutrition, I'm talking about good health, conditioning, training, fitness. आणि म्हाका दिसता ह्यो गजाली आमी गोंयान हाडपाक जाय अशें म्हाका दिसता. म्हणजे हांव जे एक्सपिरियन्स घाल त्या प्रमाणे आमच्या रेसलर्सांचो पावंडो आनी विजावीज एशियांतल्या बाकीच्यो ज्यो टिमी आयिल्ल्यो त्यो खंय आमचो स्टँडर्ड खंय आशिल्लो? पळया, आमी दिस इज द फर्स्ट टायम वी हॅव वॉन द एशियन चॅम्पियनशीप. ओके. आणि दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ केतन भाटेकर और एनीवन, इट इज बिकॉज दॅट प्लेयर सिन्सिरिटी, डेडिकेशन टुवर्ड्स दॅट ड्रीम ऑफ अचिविंग दॅट गोल्ड मेडल वॉज देर. नाव आतां आमी जेन्ना वचच्या पयलीं लोकांनी अशें गृहीत धरिल्लें की इंडिया 1-2 मेडल घेवन येतले म्हणून. बट द ट्रेनिंग लेवल्स इन स्पोर्ट्स हॅव गॉन टू अ डिफरंट लेवल. टीम्स आशिल्ल्यो जपान, कोरिया, किर्गिस्तान, कझाकिस्तान, बांगलादेश, उझबेकिस्तान, मंगोलिया, इरान, अश्यो टिम्सा बरोबर इंडिया हॅज फॉट अँड वी हॅव वॉन द चॅम्पियनशीप. ज्या टिमीक ऑलरेडी इंटरनॅशनल लेवलाचेर रेसलिंगा भितर आसा. जपानान गोल्ड मेडल घेतल्या न्ही ऑलिंपिक्साक पयलीं बरी. आनी बरें दिसलें कित्याक की इट इज नॉट अबाउट वॉट 25-26 years डज, बट इट इज वॉट अबाउट द क्रीम म्हणटा पळय, 12 वर्सां ते 18 वर्सांचे भुरगे करता. आनी अंडर 17 चॅम्पियनशीप आमकां मेळ्ळी. अंडर 23 सुद्दां आमी 3rd पोझिशन आयले, ब्रॉन्झान आयले आमी. बट स्टील की म्हाका दिसता की जर आमी 12 ते 17 जशें क्रिकेटीन IPLान एक तरेचो युवा करून तांचे भुरग्यांक म्हणजे ट्रेनिंग जर अशें जालें न्ही जाल्यार आय थिंक इन नेक्स्ट 10 years इंडिया वील बी अ टॉप मेडल लिस्ट. आय एम टॉकिंग अबाउट रेसलिंग एट दीस मोमेंट, बिकॉज आय हॅव कॉन्सन्ट्रेटेड ऑन रेसलिंग दीस मोमेंट. दोतोर तुमचे मोठेपण की तुम्ही सांगलें की ह्या यशा भितर डॉक्टर केतन भाटेकाराचें योगदान ना म्हणून. ना, म्हाका डेफिनेटली एका स्पोर्ट्स फिजिओथेरपिस्टाचें कंट्रिब्युशन डेफिनेटली आसतलें. आसा. म्हणजे एखाद्याक म्हणजे प्लेयराक आपले फूल जर 100% दितलो जाल्यार कितले आसता तें, म्हणजे वॉट इज दॅट हें? सी, एज अ स्पोर्ट्स फिजिओथेरपिस्ट यू आर बाउंड फॉर एवरीथिंग. तांचे वेट मॅनेजमेंट आसता, कशें आसता, कॅटेगरी आसता 75, 90, 110. सो आमकां 4 वरान तांचे वेट पळोवचें पडटा. 111 जाल्यार तूं डिस्क्वॉलिफायड, 110.1 जाल्यार तूं डिस्क्वॉलिफायड. सो वेट मॅनेजमेंट प्लेज अ मेजर पार्ट. सेकंड दॅट डायट, दॅट इज माय मेजर कन्सर्न, बिकॉज डोपिंगान सगळ्यो गजाली येता. करेक्ट. दो हांव 15 दीस तांच्या बरोबर उरलो, तांच्यांनी फाटीं कितें केलें ती गजाल वेगळी, बट तांचो डायट, तांचें न्यूट्रिशन, तांचो वेट मॅनेजमेंट प्लेज अ मेजर पार्ट बाय अ स्पोर्ट्स फिजिओथेरपिस्ट. दीस इज वन थिंग. सेकंडली 3 मॅच आसता आनी हांगा एक मॅच जाली की अर्द वरान दुसरी मॅच. दो द बाउट इज 3 minutes and 3 minutes, 6 minutes, बट द एनर्जी जी यूज जाता पळय 6 मिनटान, म्हणजे ती एक्झॉस्टिंग एनर्जी जाता. म्हणजे तुमचे सेकंड फ्लोर जो आमी चडल्या पळय, इट इज लायक इन 3 minutes रन इट फॉर 100 times. ती एक्झॉशन तांचें जाता. सो दॅट टायम गेट देम रिलॅक्स, कूल देम, स्ट्रेच देम, गिव देम वॉटर, सी दॅट द इलेक्ट्रोलायट बॅलन्स इज मेंटेन्ड. इट इज अ इम्पॉर्टंट रोल ऑफ अ स्पोर्ट्स फिजिओथेरपिस्ट.